गुंतून पवित्र पुराण आयली काढून सादोयता हांव तुमच्या कानांनी रोचणारा देवा बापान आपलेच पोदवेदारपणान वो संवसार रोचलो कुयसो दिसांनी सगळीं रोचना रोचून जातूच जिवाक व्हड संतोष भोगतूच सातव्या दिसाक विसो घेतलो ताणे तोर आयकात कितें ताणे रोचले नातूर कांयचे काश्टे नासले त्याच देवाचे पोदवे विणे पयल्या दिसाक देवान उसवाड केलो दुसऱ्या दिसाक मोडप करून सोबीत स्वर्ग रोचलो तिसऱ्या दिसाक उदक जमीन झाडां फुलां फळां वसो तो साडलो चौथ्या दिसाक सुर्या चंद्रीम नखेत्राचो पोरसोळ फांकलो पांचव्या दिसाक वोतरोळ सुकण्यांनी पोरसोळ्ळो तशेंच सोमदिरान नुस्तें सव्या दिसाक सोनवारांनी बोल्लो तोरूये रोचणे वरवीं देव कशी नासलो देखूनाक रेखताणे मनशाक रोचलो हे सगळें रोचून जातोच सातव्या दिसाक विसो घेतलो गरिबांनी गिरेस म्हणून वेगळो चारकोतात संवसारान पूण सगळ्यांकूच रोचल्या तेकाच देवान मातयेचें बावलें करून ताचेर आपणें फूंक मारून मनशाक उरल ताका दिल्लें देवान आपल्या सारको मनीस रोचतूच जिवाक व्हड संतोष भोगतूच उलो करी ताका आदांव ह्या नांवान आदांवाची दावी बोर काडून एवेकोय जल्मात हाडून सांगात दिलो सांगोन बोवात मूड मोय मोगान सगळे सूख ताका तुयसोर आसलें तेच पूर्ण ताका मात पूर्ण उणें नासलें आडवालेले फळ कांय नाका म्हणून देवान ताका फॉर्मायलेलें तोरूय पूण सेरपेती नाडून ताणेन पडून फळ कालें देवाच्या हुकुमा आड वचोन पाथो कादारलें त्या दिसाक तान वैकुंठाचे बाग ताका बोन जालें ताच्या पातका वरवीं ह्या संवसारान आमकां सगळ्यांक मरण आयलें नातूर मरना विणे सगळ्यांक मरजिवीत मेवतें आसलें बालकां आमी यादां वेवेची रोचना एकाच बापाची जी येतात ह्या लांबरूंद संवसारान एका पातकाकूय लागोन ताच्या सगळीं पोरजां भोगता सोज्या बेविस्वासपण देवाताय जावन आसा तें कारण सोडटे दिसा करून परिक्षा कोन्याची मेवतेली शिक्षा अशें सांगता आमकां तें पवित्र पुराण
जिवीत आमचे आमी बदलूंक जाय देवाचे उपकार आटूंक जाय आमकां संवसाराचो उजवाड दाखयलो म्हूण त्याच देवान कितें चलता जायत भावांनी आयच्या समाजान देवाकडूच लेगीनाच सोगोट देव चाराक दिता मान सिनाय दोंगरार दामादामे ताळलेले पाळूंक सांगलेले बाग्योन मोइसेसान सोणेकलो आपल्याक जाय ते पोरी वागून देवाक कोत्तावोक मान तुफाना मोडा उप्रासतेली आमच्या जिवितान प्रातीस करून तांडून वरोंक जाय रोचणाराच्या दारान देवाची वळख घेवंक आमी वाचुया दर दिसाक तें पवित्र पुराण तेन्नाच आमकां सगळ्यांक फावो जातेली सवस काय संवसारान